बायणार रावपी PFIचो महासचिव अनीस अहमदाक NIAन कर्नाटकाच्या शिरशीतल्यान उखल्लो. 10 वर्सां गोंयांत दक्षिण भारतातूय अनीसाच्यो PFI ॲक्टिव्हिटी. PFIचे गोयचे पदाधिकारी मिडिया मुखार तांचेर खंय अन्याय राष्ट्रीय राज्य फुडाऱ्यांक बेठेस धरतात. विरोधक म्हूण PFI उबी जाता म्हूण खंय कारवाय. शेकांच्या फीत 80% वाढ. डेक बेडाची 10,000 वेल्यान 25,000. 10,000 गार्बेज फी. मायकल परत ॲक्टिव्ह. शेकवाल्यांक घेवन मुख्यमंत्र्याकडेन. मुख्यमंत्री म्हणटा पळयता. फक्त सरकारी जॉब म्हणल्यार रोजगार न्ही. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी वेलो बेकारांचो डाटा सारको न्ही. स्मार्ट सिटी राजधानीच्या कामांचो महापालिकेत रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत बाबूश उलयलो. सांताक्रूज चिमला जंक्शनार कदंबान सायकलीक मोखली. सायकली वेलो सोंपलो. चिमलाचो देवू माड्डोळकार आख्ताक सोंपलो. चिमला जंक्शन जाला ॲक्सिडेंट झोन. फोंड्या उजगांवा नेस्ले लागसार हिट अँड रन केशीत एके बायलेक सकाळ फुडें मारली. 44 वर्सांची अनघा देसाय स्पॉटार सोंपली. गाडी फरार. TCP कायदो बदलून गोंय विकपाचो प्लान. गोंयकारांक सद्याक आनीक डेव्हलपमेंट नाका. आशिल्ल्या हॉटेल उद्देगांनी नोकऱ्यो दियात. आर्जीचो TCPचेर मोर्चा. मुख्यमंत्र्याकूय मेळ्ळे. आदींच राजीनामो दिल्ल्यान नगराध्यक्षा आड मडगांव पालिकेत अविश्वास थाराव. 15 नगरसेवकांनी केलो पास. घनश्याम शिरोडकार धरून 10 जाण गैरहाजीर. दिगंबरा बरोबर आशिल्ले वैचारीक मतभेद. सगळे इश्यू क्लियर. शर्मत म्हणटा मडगांवच्या उदरगतीक मतभेद पयस जावपाची गरज. मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्षान घेतली समेट बसका. सोनाली फोगाटाच्या खुनाचे केशीत सुधीर सांगवान आणि सुखविंदर सिंगाक 10 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी. देशात कोविडाच्यो नव्यो 5,000 वयर केशी. ॲक्टिव्ह केशी 45,000 वयर. गोंयांत नव्यो 44 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 355. सरकारी नोकऱ्यांच्या जाहिरातींनी कोंकणी भाषा सक्तीची म्हूण नमूद ना. आम आदमी पार्टीन केलो इश्यू. PWD ऑफिशियल लँग्वेज खात्याक निवेदन. पोस्टमॅनांचोय इश्यू. बांदोड्या काशीमठा ग्रावंडाचे रिनोव्हेशन फुडल्या सप्तकात. नवो ट्रॅक 3 म्हयन्यांत पुराय. सुदीन म्हणटा रामनाथी पाट्याक कनेक्टिंग रस्त्याचे काम 15 नोव्हेंबर सावन. लंपी व्हायरसाच्या फाटभुंयेर भायल्या राज्यांतल्यान गायी म्हशी गोंयांत हाडपाक बंदी. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान काडली अर्द. सरकार न्हिदला. ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या केशींनी आदींच कारवाय केल्ली जाल्यार गोंयचें नांव पेड्ड्यार जावचें नाशिल्ले. खासदार सार्दीन म्हणटा असले केशींनी खंय पुलीस भागीदार. नेहरू युवा केंद्राचो गोंय फांटो अंदू पुराय करता 50 वर्सां. 13 नोव्हेंबराक वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन. राज्यांतल्या संलग्नीत पंगडाचे तयारेक नेट. उद्धव ठाकरेचे शिवसेनेक मानाचे येस. मुंबय शिवाजी पार्कार दसऱ्याक रॅली काडूंक हायकोर्टाची मान्यताय. शिंदेच्या शिवसेनेक परवानगी न्हयकारली. सिंधुदुर्गाची वीज पुरवण पडली जाग्यार. खारेपाटणातल्या पॉवर स्टेशनाक लागिल्लो उजो. 15 वरां झुजा पावण्यार काम. गांवांनी वीज पुरवण परत सुरू. भारताचो प्रधानमंत्री मोदी आणि पोप रशिया आणि युक्रेनाच्या इश्यूचेर शांतिकाये खातीर मध्यस्थी करूंक शकता. एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या परिशदेत मेक्सिकोचो विदेश मंत्री उलयलो.
ज्ञानवापी केशीत मशिदीच्या वाठारातल्या शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग करूंक वाराणसी कोर्टाची मान्यताय. 29 तारखेर फुडली सुनावणी. त्या आदी हरकत नोंद करूंक मशीद व्यवस्थापनाक मुजत.